सामाजिक जिवितांत पळयल्यार लोक एकवटांत आसले बरी दिसता, पूण धर्मामध्ये द्वेष दुबाव अजूनही आसा. आमच्या भुरग्यांक आजकाल धार्मीक संगतीन देवाच्या उतराचेर वा दोतोनीचेर क्रिस्तांव शिक्षणाचेर आसक्ती दाखोवन बारीक कश्ट तांचे जाता. तांच्यो संवय बदलल्या, तांचो वेळ बदलला, तांची आसक्ती बदलल्या. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आसले सवाल, आमच्यो हांसो खंय तावन येतात, आमकां संतोष आज खंय तावन मेळटा. Faith in Jesus, hope for tomorrow. एक बापूय आनी ताजो पूत वाटेर सलून वेताले. वेता वेता उलयताले ते एका सुरंगा कडेन वचून पावले. टनल थंय उजवाड आसलो सुरंगाच्या तोंडार. बापूय म्हणलो आमी या. उजवाड न्ही म्हूण पुती ओपलो. दोगी सुरंगा भितर सरले. वेता वेता काळोख काळोख जावन आयलो. भितर काळोख. भुरगो म्हणलो डॅडी हांव येना, म्हाका बेन दिसता. ना पुता कांय जायना, तिसल्यान वशेर. ना हांव येना डॅडी म्हूण कावजेलो भियेलो. इल्ल्या वेळान निसरून पडलो. निमाणें पातयेलो सुना ओपलो सुना. हांव येना डॅडी म्हणलो. जाल्यार बापायन पुताक धैर्यान भरलें आनी या पुता म्हणलो. निमाणें त्या सुरंगाच्या आनी एका तोंडा कुशीन अकरेक वचून पावले. तवळ बापूय पुताक म्हणलो, पुता मुखल्यान उजवाड आसल्यार फाटल्यानी उजवाड आसा. सुरवेर उजवाड आसल्यार पोंताकी निमाणी अकरेकी उजवाड आसा. आज आमी नियाळचो विशय सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार आमचो फुडार बरो जातलो. सुरवेर आमी विश्वास आतांच्या जिवितांत दवरल्यार फुडें येवच्या जिवितांत आमकां उजवाडा सरशीं जियोंक साध्य जातलें. भावार्थ नव्या जिविताचो बरोवसो आमकां लाभयता. आज आमच्या बोवारी आमी समाजेंत आनी आमच्याच कुटुंबांत विशीं एक दिश्ट गेल्यार त्या सुरंगाच्या काळोखा बरी आमच्या जिवितांत ही सबार अडकळी अडचण्यो अनवारां दिसून येतात. थोड्यो संगती सांगचे जाल्यार आमच्या आर्थीक जिवितांत आयच्या काळार मोलां चडल्यान, ताचे बराबर टॅक्सी चडलां. इन्कम आसा, आदाय आसा, पूण जायतो पयसो टॅक्स वा सुंक खातीर गळसिजे पडटा. सामान्य लोकांचेर हाजो बरो पडला. सामान्य लोकांक हें वजें म्हणलें जालां. सामाजीक जिवितांत पळयल्यार लोक एकवटांत आसले बरी दिसता, पूण धर्मामध्ये द्वेष दुबाव अजूनही आसा. कोणाकी नकला करचें, कोणा विशयान खबर आशार पाशार करची, आनी कोणाक चिडावचें, आनी कोणाची धार्मीक पत्यांनी नकला करचें, हेंय आयच्या समाजींत आसा. आमच्याच धार्मीक वा आध्यात्मिकते विशयांत चिंतल्यार आमचें देवासपण चडलां. हाचे बराबर पोकळपण आडंबराचें जिवीत चडलां. भायर सगळें बरें दिसता, भितर पोकळ रितें. आमच्या भुरग्यांक आजकाल धार्मीक संगतीन देवाच्या उतराचेर वा दोतोनीचेर क्रिस्तांव शिक्षणाचेर आसक्त दाखोवन बारीक त्रासाचें वा कश्टांचें जाता. तांच्यो संवय बदलल्या, तांचो वेळ बदलला, तांची आसक्ती बदलल्या. असल्या परिस्थितीन आमी नियाळचो विशय सोम्याचेर विश्वास, फुडाराचो स्वास. फेथ इन हिम, होप फॉर टुमॉरो. आज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाच्या संदर्भी दोन विशय मतीन दवरता. पयलो विशय वा पयलो घडीत 2025 हें जुबलें वर्स म्हूण आमी मानून घेता. दुसऱ्यान ल्हानफूल तेरेस हिणें जेजूचेर विश्वासान जियोंक प्रेरण आनी जुबलेवाचें वर्स एक यात्रेक पैणा बरी करूंक आमकां आदार म्हणलें समजून घेता. भाव भयणीनो, भावार्थ आमच्या प्रस्तुत जिणयेक वा आतांच्या आयच्या जिणयेक लक्ती जाल्ली एक संगत.
पूण बरोसो फुडें कितें येवंक आसा, मुखल्या जिवितांत कितें राखून आसा, त्या दिशेन वा त्या कुशीन आमी दिश्ट तेंगसो एक गूण वा शेगूण मनशास्त्र्यां प्रमाणें आमी सत्ताव आदल्या विशयान चिंतचें, कितें घडोवन गेलां वा आनी कितें घडोवंक आसा म्हणलें ताजे विशयांत गरजे विणें खंत करची. ह्या द्वारी आमी आज आतां संतोशान जियोंक जाय, समाधानान जियोंक जाय म्हणलें विसरून सोडटा हांव. न्ही भांगराळो काळ फाल्यां येना, फुडें येना. भांगराळो काळ आयसो आतांचोच आयसो दीस बऱ्यान जियोंचो. तो भांगराळो काळ फाल्यां येता, परवा येता म्हूण राखून रावल्यार तो काळ येवचो ना. आमी आतांच्या जिवितांत भावार्थ दवरून जियेल्यार तसो भांगराळो काळ. फिलिपिकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. एकल्या केळी म्हळ्यार बारी पसंत खंय, देखून तोवळ तो घरा केळी हाडटलो. हाडिल्ल्या केळ्यां पैकी त्या पन्नेंत थोडी केळी बरी विकताली, थोडी वेळी सारकी विकताली. तो सकाळीं वा सांजेर केळी खावंक बसतना ही केळी चड पिकल्यांत कुसोंक जाल्यांत उडोवचें खंयचीय केळी उडोवचें बरें न्ही म्हूण ती कुसोंक जाल्ली केळी खातालो. सारकी आसली केळी फाल्यां केवी म्हूण दवरतलो. दुसऱ्या दिसा तशेंच ती सारकी आसली केळी आज फाल्यां दिसा चड पिकताली, कुसोंक जाताली. परतून तो चिंततालो केळी उडोवचें बरें न्ही, देन कुसुल्ली केळी परतून खातालो. अशें हर एक दीस केळी उडोवन नजो, सारकी आसली केळी फाल्यां केवी म्हणून कुसुल्ली केळी मात्र खातालो. भाव भयणीन हाजो अर्थ आमी बरें करचें मुखार गेली नाये, फाल्यांचे चिंतून आयचो अवकाश होगडावन घेनाये. मुंड्यांचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स म्हणटा, अध्याय 20:3 ओळ 17, सर्वेस्पराच्या भिरांतीन सदांच स्थिर राव, कित्याक खरोच एक फुडार आसा, देर इज होप, आनी तुजो बरवसो निरर्थक जावचो ना, तुजो बरवसो निर्फोळ जावचो ना. आमच्या क्रिस्तांव समजणे प्रमाणे बरवसो म्हळ्यार कितें, वॉट इज होप? क्रिस्ती समजणे प्रमाणे वा भावार्था प्रमाणे बरवसो म्हळ्यार जेजून सांगिल्ल्या सर्गींच्या राजाचो आनी सासनीक जिविताचो संतोष आमच्याच बळान न्ही, बगार पवित्र आत्म्याच्या बळान आशेंचेंच क्रिस्तांव जिविताचो बरवसो. तसलो संतोष आपापींच येना, तो कश्टा मुखांत अनवरा मुखांत येता. धाकल्याक एकलो सतानिती खातीर झुजल्लो एक मनीस निराप्रती जावन जैलांत आसा म्हूण चिंतया. तो जैलांत निराशी जायना. तो आपणाकच चिंता, हांवें म्हजें जिवीत निर्फळ करूंक ना, हांव सता खातीर निती खातीर झुजलां आनी त्या पासून रावलां. देखून म्हज्या ह्या सॅक्रिफायसाचो फळ, त्यागाचो फळ, वामटीचो फळ देव निरर्थक करिचो ना. म्हाका इनाम मेळटलें, बरवसो ताका निराशी करिना. आयची वाचपां आमी आयकली जेरेमियाच्या प्रवादाचें पयलें पुस्तकांत. बाळ आसतनाच जेरेमियाक आपोवणें लाभलें आनी ताकाच ताणें भुरगो म्हूण लेखतना देवान ताका प्रवादी म्हूण आपयलें. हांव तुजे सांगत आसा म्हूण सांगलें आमी समजलें हांव. आनी आयच्या सुवार्थेंत जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिवचें आमी पळयलें. एक ल्हान भुरगें पाळल्यांत अशें आमच्या भावार्थाक देख भाव भयणीनो. पाळल्यांत आसलें भुरगें कितें करता? रडटा, उस्कारता, सुस्कारता, अस्कत आसा. पाळल्यांत आसलें भुरगें रडता म्हळ्यार तें मागता दूद जाय, पिवंक जाय, पोटाक जाय, कोणाचेंय सांगतपण जाय, आवय बापायची ऊब जाय म्हूण मागता. एक भुरगें रडोवन आवय बापूय लागीं सांगातपण मागता जाल्यार आमी देवाच्या हातांत आसलीं भुरगीं बाळ जावन देवा लागीं मागूंक जाय. जशें एक भुरगें, एक बाळ आवय बापूयचेर कितेंच नासतना फाती येता, तांचेर बरवसता, होंदोन जियेता, अवलंबून जियेता.
एक घडी आवयन वा बापायन भुरग्याक तर अशें वयर उडयल्यार ते भुरगें आंबरूक आसता. हाचो अर्थ भुरगें तें आवय बापायचेर पात येता. आमी देवाच्या हातांत एक बाळ जावन असल्याच बाबर्तान वाडोवंक जाय म्हणलें वाचपा आमकां समजणी दितात. एक भुरगें आसता. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय आसलें सवाल, आमच्यो हांसो खंय तावन येतात? आमकां संतोश आज खंय तावन मेळटा? आमच्या पयशांतावन, भांगरातावन, वस्तूतावन, जाग्यातावन, बिल्डिंगातावन, शॉपिंग केल्ल्या वरवीं, पियोण्या वरवीं, मोबायल टीव्ही वरवीं, वा सत, नीत, समाधान, एकवट, मायामोग, बोगसाणें हाचे वरवीं? आमचो भावार्थ बरोवश्यान जियोवंक आमकां कारण जाता. आमी सतमंता मागण्यांत म्हणटा भक्तांचो एकतार, पात्यांचें बोगसें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. असली सतां आमी पातयेल्ले वरवीं, सत मानिल्ले वरवीं आमी भावार्थान जियोंक, खऱ्या संतोशान जियोंक सकल्या. भाव भयणीनो, बरोसो आसलो व्यक्ती कंतीन आसना. कित्याक कंत बेजारायेन ती, कश्टां ती देवूच भद्रती म्हणलें तो वा ती मानून घेता. कंदमालांत, ओरिसाच्या कंदमालांत दगदोणी येता आसतना, त्या क्रिस्तांवांचेर दाड वा कश्ट येता आसतना त्या वर्सा त्या लोकांक क्रिसमस नातल्लें. त्या वक्ता एका व्यक्तीन एका स्त्रिये लागीं विचारलें की तुका क्रिसमस ना ह्या वर्सा? स्टार येना, कुसवार येना, कावंक येना, कितेंय बघना गी तुका? ताका स्त्री म्हळी, स्त्रियेन जाप दिली की स्टार नातल्यार कितें, क्रिसमस नातल्यार कितें, खावंक नातल्यार कितें? म्हज्या काळजांत आसल्या जेजूक कोणाकी काण व्हरूंक जायना. जैलांत आशिल्ल्या व्यक्तीक एकल्यान विचारलें की तूं जैलांत आसाय, तुका ह्या फावटीं क्रिसमस ना न्ही, कितें भोगता? ताका तो म्हणलो की म्हाका सुटका मेळूं दी, सुटका मेळनासतना रावूं दी. फाल्यां सकाळीं सुटका मेळ्ळ्यार म्हज्या कुटुंबाची म्हाका फाटी घेतात, खंयच्या रितीन घेतात म्हणलें सांगूंक जायना. समाज म्हाका कितें लेखता म्हणलें म्हाका चिंतूंक जायना. पूण जेजू म्हाका स्विकार करता तो तेंच म्हजें क्रिसमस म्हूण ताणें जाप दिली. भाव भयणीनो, मैजेन सबार व्यक्तीक हांव पळयता. मैजे, अब्राहम, मोरी, जुजे तांणी भावार्थ दवरलो आनी भावार्थाचें इनाम जावन तांकां बरोसो देवान फावो केलो. अब्राहमाक देवान एक इनाम फावो केलें. जुदास भावार्थान जियेलो ना, ताचे कडेन विश्वास नातलो, देखून ताणें स्वासय सोडिचें पडलो. सांतेरेस ल्हान मेटांनी आमी भावार्थ दवरून बरोसाचें जिवीत जियोवंक आपयता. कुर्सार मेल्लो जेजू तो कश्टांत आसल्यारय मोरयेक आनी जुवांक आवय आनी पूत एक जावन एकामेकाक दिवन तांचे ती बरोसो भरता. जिवन जाल्लो जेजू त्या स्त्रियांक भेटोवन म्हणटा, वचून तुज्या भावांक सांग हांव गलिलेयांत थंय वचून मेळटलो. गलिलेयाक तांकां वचूंक सांग हांव थंय वचून मेळटलो. भाव भयणीनो, आमी सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार तो थंय आमकां मेळटलो. तें गलिलिया आमचें कुटुंब, तें गलिलिया आमचे शेजार. आमी ल्हान मेटांनी भावार्थाच्या वाटेन या. आमचो भावार्थ, आमचो बरवसो भरपूर वाडूं दी. सोम्याचेर विश्वास, फुडाराचेर श्वास हो संदेश मतीन घेवन भावार्थी जिवीत सफळ करया, बरवश्यान बरया. आमेन.